लुका पोरमाणे शुभ वर्तमान अवेस्पोर 24 ओळी 30 आणि 6 ते 50 आणि 3. जेजू जमलोल्या शिसांक दिश्टी पडटा. अशें उलोयता थंयच आसतना खुद जेजू तांचे मदेकोत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भियोन आपूण पळयतात तो एक भूत म्हूण तीं समजुलीं. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात कित्याक? आनी असले दुबाव तुमच्या मनांत उपरासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तर हांवच तो. सांसपून पळयात, म्हाका मांस आनी हाडां आसात म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसनात. अशें उलोवन ताणें आपले हात आनी पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेन भरोवन तीं अजून दुबावतालीं आनी इतलीं थोटाकलोलीं देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? तांणी ताका भाजलोले मासलेचो कुडको दिलो. तो ताणें तांचे हुजीर खेलो आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव अजून आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइसेसाची समूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूं म्हजे विशीं जें बरयल्लें आसा तें सगळें देवाचे खुशे पोरमाणें संपादन येवचें आसलें. मागीर शास्त्रांचो अर्थ समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयल्लें आसा तें अशें, क्रिस्त कोस्ट मरून सोंसतलो, तिसऱ्या दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवंत जातलो आनी जेरुसलेमांतल्यान सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगळ्या पोरजांक परगट जातलें. तुमी ह्या घडण्यांची साक्षी दिवंक जाय. पळयात, म्हज्या बापान भासायलां तें हांव तुमचेर धाडचो आसां म्हणटोच स्वर्गावेले शक्तीन तुमी भरोसोर शारांत रावात. जेजूचो स्वर्ग प्रवेश. मागीर जेजू तांकां भायर बेथानिया पर्यंत घेवन गेलो आनी हात उखलून तांचेर ताणें आशिर्वाद घालो. आनी अशें घडलें, तांचेर आशिर्वाद घालता आसतना जेजू तांचे सोरशिलो कोडसरलो आनी देवान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो. आनी साश्टांगी पडून तांणी जेजूक नमस्कार केल्या उपरांत व्हडे खुशालकायेन तीं जेरुसलेमाक परत गेलीं. आनी थांबोनासतना देव मंदिरांत देवाची तुस्त आनी व्हडवीक करीत आसलीं.